की आहा पळय ह्यो सगळ्यो जे आमचे क्वेश्चन आहा पळय ते सगळे रेज केले. मागीर शेवटी डिस्कशन वयता वयता प्रत्येकान मुद्दे मांडले उपरांत अशें दिसून मुद्दो येयलो गोवा मायल्स हाडला पळय ते बेकायदेशीरपणान हाडला. कितें मागीर दुसरे गोवा टॅक्सी एप आहा पळय तोय प्रोविजनल एप टॅक्सीचेर हाडला, प्रोविजनल परमिशन दिला, सगळें दाखयले उपरांत मागीर शेवटी हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ली मुख्यमंत्र्याक की हे अशें जर आमी उलयत रावले जाल्यार आख्खो दीस गेलो तर जाल्यार ताका सोल्युशन येवचें ना. ताका लागून एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची. ती प्रमाणे 4 जाणांची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. तितून डेप्युटी डायरेक्टर सावंत, मागीर एसिस्टंट डायरेक्टर मिनेश, एसिस्टंट डायरेक्टर आमचो एडवीन, मागीर मडगोवचो आनी एसिस्टंट डायरेक्टर लाडू गांवकार. ह्या 4 जाणांची कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. सगळ्या टॅक्सीवाल्याचे पळय एसोसिएशन आहा हांकां कितें कितें पळय प्रॉब्लम आहा ते सगळे व्हरून तेंच्या मुखार मांड म्हणून सांगले. ते मांडल्या उपरांत ते सगळो रिपोर्ट तयार करतले आनी गव्हर्मेंटाक हाडटले. गव्हर्मेंट तेचेर स्टडी करतलो आनी ज्यो पळय कितें पळय प्रॉब्लम्स पळय आहा पळय ते सगळे सॉल्व करपाचे फुडें पावलां उखल्लीं वयतलीं. अशा रितीन आयची मिटींग इतल्याचेर सोंपल्या. मागीर आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहलो ताकाय आमी सांगलेलें आहा की एनफोर्समेंट टोटल वीक जाल्लेलें आहा. तेन्ना ते इन्स्पेक्टर जाय, 1-2-3 इन्स्पेक्टर हाडचे पडटले आनी अशा रितीन आमी सगळ्यो गोश्टी तेंच्या नदरेक हाडून दिल्लेल्यो आसा आनी त्या मुद्द्याचेर मिटींग सोंपल्या.